वास्को खारेवाड्याच्या दर्यादेगेर रिचार्जेबल बॅटरीच्या कोयराक उजो लागलो। थंयच्या लोकांक रेवेंतल्यान येता तो उजो कसलो काय म्हूण प्रस्न पडलो। फायर ब्रिगेडीक आपयल्या उपरांत उज्या फाटले कुवाडे सुटले। वास्को खारीवाड्यार दर्यादेगेर कोणे तरी बॅटरीचो कोयर पुरून दवरिल्लो। बॅटरीक उजो लागलो आनी प्रकार एक्सपोज जालो। बॅटरी सारकेली हेजार्ड वेस्ट विलो लावपाची ही पद्दत न्ही। कर्म कोणाचें तें कळपाक मार्ग ना। मंगळारा राती रेवेंतल्यान अकस्मात उजो येवंक लागलो तो पळोवन लोक काचाबूल। तांणी फायर ब्रिगेडीक आपोवन हाडली तेन्ना प्रकार कितें तो कळ्ळो। कॉल येयले की बिचार ऑपोजीट जोसेफ फिलिप्स रेसिडेंस उजो पेट्टा म्हणून पावणी 9 सुमार कॉल येयले ते येवन पळयले जाल्यार मातशें स्पार्किंग जातालें म्हणून आमी येवन परत चॅक केलें सँड भायर काडले तेन्ना पळयलें की used old rechargeable batteries are there. So there was a lighter also along with those batteries. So it possibly contact even to sparking color. So we have dispersed it, kadla them, pudun kadla them, and fire it. There was a phone call at the police station informing that a fire incident has taken place at Kharwada coastal site. So on receipt of the phone call, we came here and we found the fire brigade staff also present. And finally, fire brigade staff, after digging, found that some old batteries were there. And people actually immediately panicked after the incident. So there is no concern and the matter is sorted. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार। याच सप्तकात एकार एक जाल्ल्या ट्रेनींच्या ॲक्सिडेंटाची नैतीक जबाबदारी घेऊन रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभून राजीनाम्याची तयारी केल्या। बुधवारा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मेळ्ळो आनी राजीनाम्याची तयारी दाखयली। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण प्रधानमंत्री मोदीन ताका मातसो थार धरूंक सांगला। 19 ऑगस्टाक मुझफ्फरनगर ट्रेन ॲक्सिडेंटात 23 जाण सोंपिल्ले आनी 60 जखमी जाल्ले। रात्री उत्तर प्रदेशात ट्रेनीचे 10 डबे घसरले। Give a break.